सो ते म्हणटा की तुम्ही आसा पूण थंयचे जे आमदार आसा ना मंत्री आहा ते म्हणटा वांगडा ना कशें तरी म्हणजे तुमचे कडेन ते अप्रोच जाल्ले काय कशें कितें म्हाका अप्रोच जाल्ले हांव गेला म्हणटा ते बायलो दिसा म्हणटा तो एक व्हडलो म्हळ्यार गोंयच्या इतिहासान एक मनीस जो बापायचोय बी फ्रेंड बी फॅमिली फ्रेंड बी आनी हो इशू जेन्ना आयिल्लो तेन्ना आमच्या पक्षाकूय ते मेळ्ळा आमी रिप्रेझेंटेशन तांकां करून दिल्लें ऑल्टरनेट रूट तांचो पळयला आनी हांवें ताचेर क्वेश्चनूय घातला सो हांव जे काडलां इज बिकॉज एज अ गोंयकार म्हादईचेर जेन्ना आमी इशू घेतात गोंयकार म्हणून तेन्ना होमा आनी कोल्हेचो इशू गोंयकारूच म्हणून घेवप न्ही तो पूण आतां सीएम म्हणटा थंय देवळां बिवळां कांय तशें वेयचें ना म्हणटा तांकां मेळूंकूच ना न्ही मेळत ना न्ही मेळ म्हणटा तांकां मेळपाक कितें प्रॉब्लेम जाता बरें तें कितें अनाडी नंबर 1 पयलीं एक तकलेन धरा 2011 मनोहर पर्रीकरान आनी श्रीपाद नायकान हो इशू घेतिल्लो तेन्नाच्यान ती स्थगिती आहा तशीच ते मागतात ते फॉर द स्टेटस को टू बी मेंटेन ऑर टेक एन ऑल्टरनेट रूट वाय आर दे नॉट टेकिंग एन ऑल्टरनेट रूट मेळपाक कित्याक सोदना हांव आज मेळटलो तांकां वचून ना तुम्ही मनोहर पर्रीकरांचें नांव घेतलें थंयचे एकटो स्थानीक म्हणपा लागलो की मनोहर पर्रीकराचेर कोणें म्हणलें की एक्विजिशन ऑफिसरान मेले ते गेले म्हणून तेन्नाचे ते आतां ते गेले अशें जर ते म्हणूंक सोदता जाल्यार प्रधानमंत्री जेन्ना म्हणटा की मनोहर पर्रीकर आपलो इश्ट ताच्या नांवान आपल्यान एअरपोर्ट केला म्हणून मेलो तो गेलो जालो राजकारण आसतलें आमकां राजकारण लागना आमी बी भोवमानल्यान वचपी हांव मामा आमदार तितले मतदार सगळ्या इशू ना कोल्हींचे म्हणटा ते क्लियर कट BAC had understanding that Madai would be discussed post lunch tomorrow till the discussion gets out. It could even go into the afternoon. Event management, government has spent crores and rupees for the event management. Event managed Sarkar. They do events, they don't do work for the people. Events only showcase themselves. The event manager is hand in glove with the government. विजय बाब तुम्ही ह्यो गजाली कशा पळयता गव्हर्मेंट म्हणटा स्वताची जेन्ना डिपार्टमेंट आसता थोडी कॉर्पोरेशनां आसा ती तांकां लॉसान चलोवची पडटा म्हणून ते प्रायवेटायज करूंक सोदता आनी दुसरे वटेन इव्हेंटार इतले पयशे मोडटा कशा तरेन तुमी पळयता प्रायवेटायझेशन जाता बजेटरी एलोकेशन जायना आनी एक नवें नेगोशिएशन 20% लास्ट क्वार्टरान मोडप पयशे ना ऑस्टेरिटी मेजर्स गाडयो घेवच्यो आनी कितें काडलां तुमचे कडेन पयशे ना बजेटरी एलोकेशन मोडपाक खंयचे तोंडान तुमी इव्हेंट करता करीत आहा मायनींग सुरवात जाल्या म्हणून सुरवात जावंकूच ना लोकांचे ऑक्शन घेवप इव्हेंट करतात आनी सगळें तांचो एटिट्यूडूच पळय फोटोग्राफर घेवन भोंवता तितलेंच तुजें कोण पळोवंक नाका जाल्यार काल फिफा वर्ल्ड कप मुखेलमंत्र्यान आपल्यालाच इनॉग्रेट केला आनी मेन इशू कितें आहा तो बर्जर लागलो काल कॉलिंग अटेन्शन जालें बर्जराचेर FIR फायल जाल्या कित्याक जायना म्हजो डिमांड आहा की FIR सरकार जर क्लियर आहा FIR आज बिफोर द असेंब्ली सेशन गेट्स ओवर FIR ताचेर नाजाल्यार हाव इज गोइंग टू बी मेड लायबल तुका खबर आसतलें भोपालाक जेन्ना गॅस ट्रेजेडी जाली तेन्ना कितें जालें ते कोंकणीचे मनीस धांवले कित्याक थंय बी दे वर हँडींग सो यू कांट हॅव दीस गव्हर्मेंट हॅज टू कम क्लीन थँक्यू